ही अशी एक मिस्टेक जी तुम्ही सगळे पेरेंट्स करतात पण एक्सेप्ट करनात. आता ह्या मम्मान ती एक्सेप्ट केली. आता आमच्या दोघांचो एक डायलॉग ऐकात तुम्ही आणि मागीर तुमच्यातले कितले अशेंच करतात हे कमेंट्सान बरयात. आता ऐकात. ओके. बेबी मुगो 4 वर्साची जायत आयले. वजन आमचें ऑलमोस्ट 11 किलो 11 पॉयंट समथींग सो 12 आतां. 4 वर्साक ते म्हाका 15 ते 16 किलो जाय. आतां म्हाका सांग सकाळच्यान ते खाता ते आपल्या हातीन खाता ते तूं बरयता. हांव बरयता. आतां 4 वर्साचें जाल्यार तूं कित्याक बरयता? ते सगळ्याक धांवता घरभर खावपाक पळयना. 6 म्हयन्याचे जेन्ना ते आशिल्ले जेन्ना तुवें भायलें सुरू केलें तेन्नाच्यान तूंच बरयता. हय. तेन्ना सुद्दां तुवें आपले आपणी ताका खावपाक ना ट्राय केल्ले खूब फाटी पण ते उडयताले तोंडान घालनासले आपल्या. ओके ओके. आणि आतां सुद्दां खाता 2 उणयो खाता पळय. असली खंयची वस्तू आसा जे ताका फोर्स करनासतना ते घेता? ते शो बीन आसा जाल्यार. केळें म्हणलें तुवें. हय केळें एक खाता, शो एक खाता. तो तेका डेली आफ्टर डिनर तो थोडोसो तो तो आपल्या हातीन घेता. हय. तो 2 उणयो खावन धांवत भायर वचना. ना ते कोण प्लेटीन घालता तो सोंपयना ते. ते थोडे 1 2 ते 4 स्पून खाता मागीर ते चल्ले. बनाना मोस्टली फूल खाता ना जाल्यार तो मातशी सायज व्हडली आसा जाल्यार हाफ बीन खाता आनी मागीर नाका ते बनाना घेवन तूं फाटीं धांवना तेज्या. ना. ओके. सो जेन्ना तुमचे भुरगे भायले खावपाक लागता न्हू, भायले खावपाक लागता म्हणल्यार हे 6 म्हयन्यान जेन्ना ताका आमी दुदा व्यतिरिक्त दुसरें कितें तरी दिवपाक लागता ताका हांव भायलें खावपाक लागता म्हणलें. ऑर इन आवर टर्म इट इज कॉल्ड कॉम्प्लिमेंटरी फिडींग. म्हणल्यार भायलें खावपाक दिवप ताका आमी कॉम्प्लिमेंटरी फिडींग म्हणटात. म्हणल्यार कॉम्प्लिमेंट मदर्स मिल्क ओके वीथ द सॉलीड फूड, सेमी सॉलीड फूड जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना. आतां जेन्ना हें सेमी सॉलीड फूड स्टार्ट जाता न्हू तेन्नाच भुरग्याचें इंडपेंडन्स सुद्दां स्टार्ट जाता. सो भुरग्याचें इंडपेंडन्स जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना तुमी ताका इंडपेंडन्स दिवपाक जाय. म्हणल्यार कितें? तेज्या हातीन खावपाक दिवपाक जाय. ते आपल्या हातीन खावनी, खंय लायता तें लावनी, बुरशें करता तें करनी, बट आपल्या आपूण ताका कळपाक जाय की हे हांवें खावपाक घेतलें तें अशें दिसता, तें अशें चिकटता, ताजो स्मेल असो आसा, तें आंगाक लावपाक अशें लागता आनी तोंडाक घालतकीर अशें लागता आनी तें अशें करून स्मॅश करपाक जाय. बरीच तुमी पेरंट्स न्हू भितात की तेणें घशां अडकलें जाल्यार तें चोकींग जालें जाल्यार सगळेंच जेवण काय चोकींग जायना. येस गॅगींग जाता. आतां गॅगींग कितें हें पळोवपाक इंस्टाग्रामाचो म्हजो डॉक्टर पूनम्स व्लॉग कोंकणी जो चॅनल आसा तो फर्स्ट टॅग्ड व्हिडिओ पळयात. फर्स्टूच पिन करून दवरिल्लो आसा. एक्झॅक्टली गॅगींग तितून हांवें एक्सप्लेन केल्लें आसा. पूण जर तुमी सुद्दां ह्याच मम्माच्या टायपाची आसात आनी 4 वर्सां जाले तरी सुद्दां भुरग्याक तुमी फाटी 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 धांवन खावपाक घालतात जाल्यार तुमची मिस्टेक त्या बेबीचे जेवणाचे सारकें प्लॅनिंग जायना. ओके न्ही? तुमची मिस्टेक दॅट बेबीचे रिलेशन वीथ द फूड डिवेलप जायना. एकदां बेबीचें रिलेशन वीथ फूड डिवेलप जालें न्ही की आपशीत तो बेबी हेल्दी आसतलो. रिमेंबर एक आमची ना एक सटायटी सेंटर आसता. म्हणल्यार आमी खालें न्हू की हांव तृप्त जालें आतां म्हाका आनी नाका खावपाक. ओके. ही जी गोश्ट आसा ती तेन्नाच जाता जेन्ना हांव म्हज्या हातीन खाता, म्हज्या पोटान घालता आनी एक टायपाचो पात्री आसता ती. तुमकां इतलेंच कळपाक जाय की भुरग्यांनी आपल्या आपल्या हातीन खालें आनी आपल्याक जाय तितलें खालें न्हू तर ताच्या पोटाक खूब बरें लागतलें. आनी 6 म्हयन्या पासून भुरग्याक आपल्या म्हणल्यार तेंच्या हातीन खावपाक दियात. तुमच्या हातीन भरोवपाची गरज ना. मे बी चमच्यान भरोवन दियात नाल्यार जेवण इतलें दाट करात की भुरग्यान जर तेतून हात घातले न्हू जाल्यार लॉलीपॉप सारकें जेवण ताका लागून बसपाक जाय. सो बेबी तोंडान घालतलो तें आनी आपणीच खातलो. ओके. आनी तुमकां इन्फॉर्मेशन जाय हेच्या बद्दल जाल्यार म्हज्या स्टोरीजान वचात नाल्यार drpoonomsvlog.com ह्या वेबसायटीर वचात आनी रेकॉर्डेड कोर्सीस आसात रिगार्डींग बेबी फूड फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स तुमकां जाय जाल्यार डावनलोड करात. बाय बाय. Thanks for watching Dr. Poonam's vlog by Dr. Poonam Sambhaji, Child Specialist, Goa.